नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। हिल कटिंगा सारख्या रिस्की इश्यूंक लागून तेका उणो लोकांक अपेक्षा नोकऱ्यांच्यो इंडीची दिल्ली झगडी। मनोज म्हणटा बीजेपीच्या सेटिंगाचो राजकीय स्किमीचो लावार्थी विजय। हरमला कथीत खुना उपरांत आमदाराचो यू-टर्न दर्यादेगांनी कारवायेक तेको। 2 वर्सां फाटीं एक्शन घेवंक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक दिल्ली शिटकावणी। खुनाचे चवकशीक नेट। कर्नाटकांतल्यान 53 जित्या घरदुकरांची गोंयांत ट्रकांनी तस्करी करपी दोगांक वाळपय पुलिसांनी उखल्ले। एनिमल क्रुएल्टी कायद्या सकयल दोगांचेरूय एफआयआर। आगवाच्या लायट हाऊसाचें रिपेर जाय। ट्युरिस्ट करता गर्दी, मात लायट हाऊसांत वचूंक बंदी। मायकल म्हणटा रिपेर करूंक यत्न चल्ल्या। नॅशनल गेम्सांक एसएजीन दिल्ले 25 लाख। गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनान केले परत। वाडोवन दिल्यार घेवपाची तयारी। गुरुदत्त भक्त म्हणटा सापूच उणे म्हूण रिटर्न। तीन फावट दुखलिल्ली म्हापशें पालिकेची बसका कोरम जाय नासतनाच विरोधकांचो फोग। मागलो नगराध्यक्षाचो राजिनामो। नगराध्यक्ष म्हणटा कोरमाची गरज ना। गोंयच्यान महाकुंभ मेळ्या खातीर खासा डायरेक्ट ट्रेनीची वेवस्था करपाचो गोंय सरकाराचो उपक्रम। सप्तका भितर येतलें ट्रेनीचें शेड्यूल। मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती। आरजीचें कितें चुकलें ताचो ब्रेक घेवन सोद घेतलो। लोकांचे इश्यू घेवन लढपी आरजी खंय राजकीय तंत्र आत्मसात करूंक कमी पडले। मनोज हेड ऑन। हिल कटिंगा सारखे रिस्की इश्यू घेतिल्ल्यान तेको उणो जालो। मतदारांक जाय नोकऱ्यो, इश्यूचे पडिल्ले ना। दिल्ली इंडीवाले एकामेकाची लज काडटात। बीजेपीच्या सेटिंगाचो राजकीय स्किमीचो लावार्थी खंय विजय। फाल्यां तुमचेर आर्ग्युमेंट जावपाक शकता की तुका कसली गरज आशिल्ली लोकसभा झगडपाक। ते नॅशनल इलेक्शन म्हणटे आमी मारली ना मतां तुमकां। आमी पर नॉर्थ गोवान तर आमी रिटेन केल्ली आहा मतां। सो व्हडलें हें ना। फक्त सावथ गोवान थंय तूं जाणा कशें जशें बीजेपी रिलीजन यूज करता तशें सावथ गोवानूय रिलीजन यूज जालें 100%। ते कोणूच डिनाय करपाक शकना। हांगा हिंदू खत्रे में म्हणून बीजेपी हें करता ते वटेन मायनॉरिटी खत्रे में म्हणून ते वटेन काँग्रेस आपान नाटक केलें आनी तेचो 100% आमकां मार बसलो। त्या नंतर आमी डिसायड करतले की ह्या इलेक्शनाक कंटेस्ट करपाची काय ना। इलेक्टोरलच न्ही जाल्यार पार्टीचे भवितव्य फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर थारतले। येस बरोबर। हितून तें जालें की आरजी वांगडा असोसिएट जावपाक पासून लोक भिवपाक लागले। म्हणजे हे वयतले फाल्यां हिल कटींग वयतले, थंय ते आडयतले, रिस्क घेतले। म्हणजे आरजी वांगडा असोसिएट जावप म्हणजे लायफाची रिस्क हे लोकांक दिसपाक लागले। आनी तें आमकां तेन्ना कळोंक ना। आमी त्याच झोनान रावले। तो झोन जेन्ना 2017चो झोन आसलो तो झोन चेंजूच करूंक ना आमी। दॅट इज द बिगस्ट मिस्टेक वॉट वी हॅव डन। शॉकिंग की लोक पॉलिटिशना कडल्यान गोंय वाचयतलो आनी गांव वाचयतलो म्हणून एक्सपेक्टूच करिना। लोक कितें भलतेच एक्सपेक्ट करता। कितें ती अपेक्षा? कशें आहा आतां आपणाक कितें मेळटलें तें चिंतता आनी मेजरली गव्हर्मेंट जॉब। ह्या इंडिया अलायन्सा आपल्या वच म्हणटाले काय म्हण मागीर ताणी तुमचेर मारली। ते म्हणपाक लागले आतां बीजेपी सरकारान आरजी खातीर एक स्किमूच काडपा जाय म्हणून की इलेक्शन अशें 1-2 वर्साचे पावले की सारके तुगेले आरजी प्रकट जाता आनी मागीर बीजेपी हॅप्पी जाता म्हणून। जर दुदाचो धंदो करता तुका स्किमी बद्दल कोण सांगतलो सांग? जेका स्किमीची म्हायती आहा तो। हां जाल्यार कोणें सांगलें स्किमीचें? विजय सरदेसाय। कित्याक सगळ्यान व्हडलो बेनिफिशरी तो त्या स्किमीचो। सो तो जाणा ती बीजेपीची स्कीम कशी एप्लाय करप आनी कशी रातोरात अप्रूव करून घेवप आनी तेचो बेनिफीट घेवप। सो तोच्या तकलेन फक्त स्किमी चलता। म्हणून हे आयज जर इंडिया अलायन्साचे गोवन जे लिडर आहा पळय हे इतले सेल्फीश आनी ग्रिडी आहा की तांकां स्वताच्या पार्टेची इज्जत ना आनी स्वताच्या पार्टेच्या लिडरांची इज्जत ना।
ही परिस्थिती आयज जाल्यार ह्या लिडरां कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की हे गोंय राखतले म्हणून. हरमला शेकार जालो तो खून म्हणून बोवाळ. आमदाराचो सूर आतां बदललो. पुलीस आनी ट्युरिजमाक कारवायेक तेंको. आपल्याक विचारिनासतना कोणेच एक्शन घेवची न्ही म्हणून 2 वर्सां फाटीं होच आमदार खंय चाळवल्लो. सनबेड पातळावन बिचावेली वाट आडायल्ल्यान खंय शेकाच्या कामगारां कडेन केस्तांव. हॉस्पिटलांत व्हरतना सोंपलो. दर्यादेगांचेर शेकवाल्यांचे पर्यटक वा थळाव्यां कडेन दादागिरीचे प्रकार वाडटात. म्हयन्याभरांत दुसरो खून. हे फावट हरमला थळाव्या तरणाट्याक मरण. सनबेडाची आडखळ जाता म्हूण कुशीक दवरिल्ल्यान शेक कामगारांनी वाद घातलो. मार बडयत 37 वर्सांचो अमर बांदेकार गंभीर जखमी जालो. तुवें PHCत उपचारा खातीर हाडिल्ले कडेन तो सोंपलो म्हूण डिक्लेअर. मांद्रे पुलिशेन हिमाचल प्रदेशच्या 39 वर्साच्या सुरेंद्र कुमार ह्या शेक कामगाराक अटक केल्या आणि हेर शेक कामगारांक ताब्यात घेऊन चौकशी चल्ल्या. A person who was brought dead at PHC in PHC 2M. तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की. वी हैव अरेस्टेड 1 person इसके अंदर इनिशियल इन्फॉर्मेशन से. इफ देर आर मोर पीपल फाउंड इन्वॉल्व वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम. मजगती थळावा आमदार जीत आरोलकारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. तो म्हणटा शेकवाल्यांनी 15 मीटर सोडूनच सनबेड घालचे. एक्शन घेवची म्हूण तो आतां उलयता. मात 2022त ताणें शेकवाल्यांच्या दादागिरी आड एक्शन घेवपी अधिकाऱ्यांकूच शिटकावणी दिल्ली. पळयात. पळय म्हाले हांव तुका पयलीं सांगता हे सायडीन येतलो जाल्यार म्हाका पयलीं सांगतलो आनी तुजी इलिगल कितें आहा न्हू हांव मिनिस्टरा कडेन उलयता आनी हांव तेजे कडेन कॉर्डिनेट करता. तूं म्हाका सांगू नाका. कोणूच तुमी ऑफिसर येतले म्हाका सांगतले. म्हाज्या लोकांक त्रास जावंक जायना. पयलीं आमकां तुजो कायदो तुका सांगला आतां म्हाका तुजे कायदे लागचे ना. तुका ऑर्डराक तूं म्हाका इंटिमेट कर. तुमी येतात उखलतात म्हटल्यार कितें. इवनिंग टायम डिनराक ते टेबल्स आनी दर्या सारके उदका कडेन घालतात आनी ताका लागून तो इन्सिडंट इश्यू जालो. पूण हे असले फुडें इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां आतां सांगलां. स्ट्रिक्ट दर म्हटलां. जे शेकां आहात ते 15 मीटर तांकां मार्क करून दिल्यात टुरिजम डिपार्टमेंटाक ती सारकी मेंटेन करपाची आनी तांकां उदका कडेन टेबल्स घालपाक दिवचे न्हू. आयज तांकां सांगलेलें आहा. तांकां वयल्यानूय इन्स्ट्रक्शन्स येयल्या. बिचावेल्या दादागिरीचेर खर कारवाय करची म्हूण गोवा फॉरवर्डाची मागणी. ट्युरिजम इंडस्ट्री आसात, होम डिपार्टमेंट आसात, हेंच्यांनी हेचेर जातीन लक्ष घालून ह्या सगळ्यो गोष्टी जाग्यार हाडपाची गरज आसा. आमचो डिमांड आसतलो की हेतून खोल रित्या हेचो पूर्ण अभ्यास करपाक जाय आणि जे पुलीस फोर्सेस आसात हे वाडोवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकांतल्यान 53 जित्या घरदुकरांची गोंयांत ट्रकांनी तस्करी करतना दोगांक धरले. जीवन शिपरी आनी सागर जाधवाक वाळपय पुलिसांनी धरल्यात. एनिमल क्रुएल्टी कायद्या सकयल FIR. दोनूय ट्रक जप्त. आयतारा बिफाचे तस्करीचे केशींत उसगांव धरिल्ल्या दोगांकय जामीन दिलो. बीफ पुलीस स्टेशनार तश्शें पडलां. कर्नाटकांतल्यान 53 जित्या घरदुकरांची तस्करी करपी दोगांक पुलिसांनी रातच्या वेळार गाडी चॅक करतना चॅक नाक्यार धरले. 2 गाडी आनी 53 जिते घरदुकार आशिल्ले. वो हम लोग को पता नहीं, बहुत लोग करते हैं साहब ऐसा. इसका तुम्हारे पास परमिशन था? हाँ सर, परमिशन था इसके परमिशन हम तो डॉक्टर के पास डाला है सर. वो मैसेज डालता है ना, हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया सर. नहीं, लाते वक्त परमिशन था आपको? हाँ वो मैसेज में डालता है ना सर. हमारा हम पालते हैं ना, उसका ये है. परमिशन पेपर पे नहीं लेके आता है सर? लेके आता सर. तो लेके आता वो मैसेज आता सर हमको. अभी वो पूरा कितना ओवर है? वो 32 है सर. 32. दोनों गाड़ी का मेरा 32. वो नहीं, वो अलग है. तुम्हारी गाड़ी में 32 है? हाँ. और दूसरे गाड़ी में? उसको 24 रहेगा सर. उनका गाड़ी दूसरे का गाड़ी है. और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये आपसे जा रहा था. काल राती वाळपय पोलिसांनी बॉर्डर चेकपोस्ट केली सक्ती वचून 2 दुकरांनी भरलेल्यो घरदुकरांनी भरलेल्यो गाडयो सीज केल्ल्यो आसा. मेळटा ते म्हायती प्रमाणे ह्यो दुकरांनी भरलेल्यो 2 गाडयो आसात त्यो कर्नाटकाच्यान गोंय वाटेन ती विकपाक हाडटाले आनी तेंचे कडेन कसलेच तरेची परमिशनां आनी जो डॉक्टरची सर्टिफिकेट आहा ती नासली. जीवन पल्लप्पा शिपरी रावपी बेळगांव कर्नाटका आनी सागर मारुती जाधव रावपी धारवाड हांगासरल्या ह्या दोनूय ड्रायव्हरांचेर FIR नोंद केला आसा. आयतारा बिफाची तस्करी करपी धरिल्ल्या दोगांकूय जामीन मेळ्ळा. बीफ आजून खंय पुलिशेन तश्शे. काल वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर जवळ जवळ 60,000चे एका वॅगनरीन बीफ धरलेले आनी बापूय आनी चेड्याक अरेस्ट केल्लो.
सो तेजे अपडेट्स अशे आसा की जे तेंचेर ऑफेन्स घातलेले ते बेलेबल ऑफेन्स आसले आनी बापायणी चेड्याक दोगांकूय बेल जाल्ली आसा. बट मेन सांगपाची एक अपडेट म्हटल्यार जे मास आसा वेगानेरीन घालून जे पोलीस स्टेशनाचेर दवरलेले ते अजून मेरेन 2 दीस जाले तरी अजून पोलीस स्टेशनाचेरच आसा आनी पोलीस स्टेशनाचेर इतलो घाणी पडला, इतलो वायट वास येता, थंयसर पोलीस स्टेशनाचेर रावपाचें ना. जेन्ना आमी पुलिसांक विचारलें तेंच्यांनी सांगलें की कोर्टाक आमी इनवर्ड लेटर दिला आनी कोर्टा कडल्यान ऑर्डर येवपाची डिस्पोज करपाक म्हणून ती अजून मेरेन येयल्ली ना. बट ती कोर्टाची ऑर्डर ये मेरेन ते मास जे आसा ते अजून मेरेन वाळपय पोलीस स्टेशनाचेर पडून आसा आनी सामकी घाणी पडलेली आसा आनी ती कोर्टाची ऑर्डर येतकीर ते वाळपयचे जे मास आसा ते डिस्पोज करतले. सत्तरीच्या प्रोटेक्टा खातीर कल्पना. आग्वाद किल्ल्याच्या वाठारांतल्या लायट हावस रिपेराक आयलां. ट्युरिस्ट घे गर्दी करतात. मात लायट हावस पोन्ने जाल्ल्यान ट्युरिस्टांक वयर वचपाक बंदी. मायकल म्हणटा रिपेर करूं जाय. तें ASI सकयल येता. कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन उलोवन खंय जाता तितले बेगीन रिपेर हातांत घेतले. मायकल उलोवन दाखयता. खासा रिपोर्ट. आग्वाद किल्ल्याच्या वाठारांत आशिल्ले लायट हावस पोन्ने जाल्ल्यान दुरुस्ती करपाची गरज आसा. नवे लायट हावस सुरू केले उपरांत हे लायट हावस पर्यटकांक उक्ते केल्ले. मात लायट हावस पोन्ने जाल्ल्यान ट्युरिस्टांक वयर वचपाक बंदी घाल्या. या सगळ्यान आदलो लायट हावस which has got archaeological importance and it is under ASI, the Archaeological Survey of India. We will see whether the work of repairs will be taken up by ASI or by from the state government fund or central fund. कित्याक तो किल्लो जो आहा, मेन फोर्ट जो आहा, फोर्ट आग्वादा, this is under Archaeological Survey of India. So I will talk whether captain of ports, who is the custodian of the lighthouse, should take up the work. Then I will immediately tell captain of port to do necessary estimates to repair it under the archaeological architect. म्हणजे तेंचो कोण तरी बरो आदलो जाणार आर्किटेक्ट घेवन तो रिपेर करपाची गरज आसा, which is actually under dilapidated condition. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. उत्तराखंडांत 38व्या नॅशनल गेम्सांक अर्थीक आदार म्हूण SAGन दिल्लो 25 लाखांचो चेक गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनान परत दिलो. एका खेळगड्या फाटल्यान असोसिएशन खंय 10,800 रुपया खर्च करता. असोसिएशनाचो सरचिटणीस गुरुदत्त भक्त उलयला. खेळगड्यांक असोसिएशनान खंय सगळे पयशे दिल्यात. सरकार वाडोवन दिता जाल्यार घेवपाची तयारी. म्हणजे कितें जाला, पयर आमचो कार्यक्रम जालो न्ही, सेंड ऑफ जालो भुरग्यांक. होय. आनी तेन्ना आमचो मुखेल सोयरे म्हणून खेळा मंत्री आशिल्ले. होय. म्हणून तांचे समोर आमकां तो चेक दिलो. ओके. आमी कितें आहा, बजेट करतना आमी टिकेटीक आमी 7,200 रुपया दवरलेले. मडगांव ते देहरादून आनी बॅक रिटर्न. ओके. आनी आतां पळोवंक गेलो जाल्यार ताजो एक्चुअल टिकेट खर्च येता 9,800 रुपया. आनी तेन्ना आमकां कळना की सगळो खेळ देहरादूनाक जायना. अनेक डिस्ट्रिक्ट तेंचे जशे आमचे मडगांव, वास्को तशे तांचे जागे आसात, थंय केला तेंच्यांनी. पूण थंयसून थंय वचपाक आनी 500 रुपया वचपाक, 500 रुपया येवपाक. पूण खरें म्हळ्यार एक 10,800 रुपया खर्च येता. पण आमकां तांच्यांनी दितना आमकां फक्त 6,000 रुपया दिले प्रत्येक भुरग्याक. तशेंच आमचें कितें जालें, आमकां TA आनी DA म्हणून दितात भुरग्यांक. आनी आतां देरापेत काडून 300 रुपयाचेर हाडल्या. आमी कितें म्हटलां, आतां चेक आमकां आमी रिटर्न केला. आमकां जें कितें मागलां तो तुमी दियात. पूण आमकां जड जाता तें. पूण कितें आहा, भुरग्यांक अन्याय जावचो न्ही. आमी ऑलरेडी दिल्या भुरग्यांक. किट टोटल रिलीज केला आमी भुरग्यांक. ओके. TA DA 500 रुपीज आमी रिलीज केल्या भुरग्यांक. भाऊन सांगला तांचे कमी करूं नाका तांकां म्हणून, मागीर पळया म्हणून. भुरग्यांक आमी ऑलरेडी धाडले. ऑलरेडी म्हयन्या पयलीं ताका टिकेट बुकींग करूंक लायले. आमी बजेट केल्ले त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांक रिलीज केला. तुमी संघटनेक फोन करून विचारल्यार जाता. 80% ऑफ आमी बजेट केल्ल्याचे पयशे आमी रिलीज केल्या भुरग्यांक. दिल्लो ना एक्झॅक्टली. आमकां आमी जे प्रमाणीकपणान जे आसा, जे कायदेशीर आसा 80% ताजे आमकां दिवचे. ओके. ओके. समज रिवायज करून दिता जाल्यार तुमी किचेक घेतले. भुरग्यांक दिवंक जाय न्ही आमी पयशे. म्हापशें पालिकेची 3 फावट फुडें धुकलिल्ली बसका सोमारा निमाणें जाली. 20तले फक्त 6 नगरसेवक हाजीर. कोरम जावंक नाशिल्ल्यान आशिल्ल्या नगरसेवकांनी बसकेक विरोध केलो. कोरम नासतना बसका घेतिल्ल्यान विरोधकांनी नगराध्यक्षाचो राजिनामोय मागला. नगराध्यक्ष म्हणटा मुन्सिपल कायद्या सकयल रिकन्वीन केल्ले बसकेक कोरमाची गरज ना. आज तिने कोरम नासतना मीटिंग घेतल्या. 4 जाण काउन्सिलर, तुझे रुलिंग काउन्सिलर सुद्धा हाजीर ना.
म्हणजे ह्या डिसिजनाक तिका कोणूच साथ दिना. 2 एक्स चेअर आणि तशेंच तेजे रुलींग ऑपोजिशन सोडून रुलींग कावन्सिलर खंय आसा काय म्हणून तुमी तिका मिडियाक विचारूंक जाय आशिल्लें. आमी माती ना तिचे कडेन आसा न्हू कोरम रुलिंगाचो तो कित्याक ना. तांकां सगळ्यांक हेजे वयलो विश्वास गेल्लो आसा आनी ती फाल्यां पळय ती फाल्यां या आमी कोर्टाक वयता तिका कळटा ती फाल्यां रेजिग्नेशन दितली. बाक माय वर्ड दितली ती फाल्यां रेजिग्नेशन. इतले मजगतीं म्युनिसिपल एक्टा खाला रिकन्व्हिनिंग मिटिंगेक कोरमाची गरज ना अशें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकार सांगता. बाकीची जी रिजन आय डोंट नो फॉर वॉट पर्पज. कारण आयची जी मिटींग आसली ती म्हत्वाची असली कारण प्रत्येकांच्या आपापल्या वॉर्डाची कामां घातलेली असली आणि ती AO बी नासली प्रत्येकाक खबर असले. आणि जेन्ना आपल्या वॉर्डाची कामां जावंक जाय हे तळमळीन प्रत्येक कावन्सिलराची जबाबदारी म्हणून आयचे तेका हजर रावप तितलीच गरजेची असली. आणि म्हाका दिसता तरी आसतना आमी जितली प्रपोजलां म्हाज्या कडेन पावल्ली आसा ॲट द डे 1 30 ऑक्टोबराच्या हितून जे आमचे AO बी नासले त्यांचे सगळ्यांचे कन्सिडरेशन घेऊन त्या वॉर्डातली कामां जावंक जाय. आमचे लोक सपोर्ट जावंक फावना कित्याक जो पर्यंत हेचे रिजोल्युशन जायना कित्याक एकदां त्या मिटिंगेन घातल्या शिवाय ते कामाक आमकां चालना दिवपाक मेळना. म्हणटकूच जितली प्रपोजल म्हाज्या पर्यंत पावल्ली आसा त्या सगळ्या वॉर्डाचे आमी तितून घालून उपस्थित जितले असले तेंचे हितून रिकन्व्हिनिंग आसल्या कारणान आमकां म्हाका दिसता विदावट कोरम आणि डिक्लेरेशन ऑफ द 7 days प्रायर नोटीस दिवन आमी हे केल्ले आसा. म्हाका दिसता ती आमी चालीक लावच्या खातीर तेचेर आमी डिसिजनां घेतली जेणे करून आमची वॉर्डाची कोरमाची गरज नासता. कोरमाची जेन्ना पर द म्युनिसिपल एक्ट म्हणटा ताचो 78-14 त्याच्या अंतर्गत जर तुम्ही पळयत रिकन्व्हिनिंग मिटिंगाक ती कोरमची गरज नासता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. एक्सपोजिशनाच्या यशस्वी आयोजना उपरांत आता गोंय सरकाराचो चलो प्रयागराज 144 वर्सांनी जावपी सनातन संस्कृतीच्या ह्या महासागर आणि महाजागराचें गोंयच्या लोकांकय दर्शन जावचें म्हणून सावंत सरकाराचो हो उपक्रम. गोंयच्यान प्रयागराज खासा डायरेक्ट ट्रेनीची वेवस्था करपाचो सरकाराचो प्लान. माफक दरांत तिकेटी आनी बुकींग वाडटा तशी ट्रेनीची वेवस्था. 4 दिसां भितर खंय शेड्यूल येतलें. सेंट झेवियराचे 18वें एक्सपोजिशन सरकारान यशस्वीपणान करून दाखयलें. आतां महाकुंभ. 144 वर्सांनी जावपी सनातन संस्कृतीच्या ह्या महासागर आणि महाजागराचे गोंयच्या लोकांकूय दर्शन जावचें म्हूण सावंत सरकारान गोवा टू प्रयागराज डायरेक्ट ट्रेनीची वेवस्था करपाचें थारायलां. गोंयकारांक परवडपा सारखे रेटीत लोकांक महाकुंभाक रेल्वेंतल्यान धाडपाची सरकाराची येवजण रोखडीच जाहीर जातली. लोकांची बुकींग वाडटा तशी खंय आनीक ट्रेनी वाडयतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. लोकांक सोयी खातीर सरकाराचो कॉर्डिनेटरूय प्रयागराजात गोंयकारांक मार्गदर्शन करतलो. माफक दरात तिकेटी आनी बुकींग वाडटा तशी ट्रेनींची वेवस्था. 4 दिसां भितर खंय शेड्यूल जाहीर करून बुकींग सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक म्हायती दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 70रींतले तोणीर धबधब्यार पिकनिकेक गेले 4 जाणांच्या ग्रुपांतलो एकलो बुडलो. 23 वर्सांचो प्रदीप कुमार म्हणटा तो बुडून सोंपला. मूळ राजस्थानचो. 8 दीस फाटीं फोंड्या खंय कामाक म्हणून आयिल्लो. टूर ऑपरेटरान तांकां खंय टुराक व्हेल्ले. तिगांनी लायफ जॅकेट घाल्लें. प्रदीपान घालून नाशिल्ल्यान तो बुडलो. काल सांचे 4 जाण भुरगे सावड्ड्या तोणीर जो वॉटरफॉल आसा ते वॉटरफॉलात न्हावपाक गेल्ले कडेन एकट्या भुरग्याक थंयसर बुडून मरण आयलें. तोणीर वॉटरफॉल जो आसा तो फाटल्या त्या वॉटरफॉलाचेर फाटल्या 2 वर्सांक 4 जाणांक बुडून मरण आयला. तरी पूण अजून मेरेन थंय लोक वयता आनी बुडून तांकां मरण येता. हेतून इन्फॉर्मेशन अशी की काल फोंड्याच्यान 4 जाण ते वॉटरफॉलाचेर न्हावपाक गेले विथ गायडन्स ऑफ लोकल टूर ऑपरेटर. आणि जे न्हातना 3 जाण आसले तेंच्यांनी लायफ जॅकेट घातलेले आणि एकटो जो प्रदीप कुमार म्हणून जो आसा
तो रावपी नेटिव्ह ऑफ राजस्थान, बट तो खंय फोंड्या खंय रोडाच्या कामाक येयल्लो आनी ताका गोंयान येवन 8 दीस जाल्ले. त्या भुरग्यान लायफ जॅकेट घालूंक नासले, सो ताका मरण येयल्लें. काल जेन्ना फायर ब्रिगेड सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केल्लें, काल जाल्ल्या कारणान तांकां सर्च ऑपरेशन स्टॉप करचें पडलें. आणि आयज सकाळी गेल्या उपरांत तेंच्यांनी जवळ जवळ 1 वराचें सर्च ऑपरेशन करून ती बॉडी जी आहा ती रिकवर केला आणि बॉडी पोलिसांक हँडओव्हर करून पोस्टमॉर्टमाक फुडें धाडला. जेन्ना एखादो थंय मनीस मारता थंयसर मागीर तांकां फायर ब्रिगेड, पोलीस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल अशें मेळोन तांकां कितलेशेच वरांचे तांकां रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करचें पडटा. आनी तो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉलाचेर गाडी पावना, त्या वॉटरफॉलाचेर चलत वयचें पडटा, जवळ जवळ 1 वर चलचें पडटा. आनी सगळे इक्विपमेंट्स फायर ब्रिगेडीचे घेवन थंय वचप म्हटल्यार खूब त्रास जाता. पण लोकांक हें कळना, कांय टूर ऑपरेटर जे आसा ते आपल्या इंट्रस्टाक लागून लोकांक थंय व्हरतात आनी मागीर हे लोकांक अशे त्रास सोंसचे पडटात. सत्तरीच्यान फुडेंटा खातीर कल्पेश गांवस. ऑल गोवा पोल्ट्री असोसिएशन गोंया भायल्या पोल्ट्रीवाल्यांक पिट्टा म्हणून ऑल गोवा पोल्ट्री वेलफेअर समिती मिडिया मुखार. आज मडगांव महाराष्ट्र आनी गोंयच्या व्यापाऱ्यांची बसका जाली. ऑल गोवा पोल्ट्री असोसिएशन खंय धंदो कंट्रोल करूंक सोदता. महाराष्ट्रांतल्या पोल्ट्रीवाल्यांनी डायरेक्ट सप्लाय करची न्ही म्हूण असोसिएशनान खंय तांकां सांगिल्लें. महाराष्ट्रांतल्या पोल्ट्रीवाल्यांक मान्य ना. हे जो हॅरेसमेंट त्या लोकांनी ती कोण संस्था स्थापन जाली, ती संस्थेन हॅरेसमेंट करपाक लागले म्हणून हो हॅरेसमेंट आमकां नाका म्हणून तेंच्यांनी 1 दीस माल सप्लाय करपाचो बंद केलो. आनी कित्याक बंद केलो तेजें कारण कळपाक जाय, कित्याक लागून सगळ्यांक बंद केलो म्हणून हांगा आमी सगळे गोंयचे आनी महाराष्ट्राचे ट्रेडरां आपूण मिटींग घेतली. हो इशू कित्याक जालो, ते जे पळय हांगासरले जे नवी सोसायटी स्थापना जाली ते सांगपाक लागले की तुमी जो माल सप्लाय करता तो माल तुमी आमच्या मार्फत सप्लाय करपाचो एका ट्रेडरांक, आमच्या मार्फत ट्रेडरांक सप्लाय करपाचो. आतां ट्रेडर सगळे उलयला पळय आनी ताजे बद्दल तुमी 5 रुपया आमकां दिवपाचे. कोणा सोसायटी कोण संस्था आसा, आतां ते 5 रुपया तुमी युटिलायज कशें करता तें आमकांय खबर नाशिल्लें. पयलीं आमी हे संस्थेक सपोर्ट केलो बरें करतले म्हणून, पूण हे बरोबर न्ही. महाराष्ट्रांतल्या नाका, कर्नाटकांतले, वी आर ऑल इक्वल, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोवा. हे रेजोल्युशन अशें घेतलां की मांडलां सगळें की सबसिडी पळय आसा न्ही, गोंयान वॉल्यूम वाडयतलो जाल्यार प्रोडक्शन जाय जाल्यार जी सबसिडी आसा न्ही ती रेग्युलर फार्मरांक दियात, वॉल्यूम वाडया आनी मागीर रेट लावया, मॅसेज रेट लावया. वॉल्यूम नासतना जो येता तो बर्ड बंद करून कितें मेळटलें, हांगा हाहाकार जातलो न्ही. We have all gathered here because not because of the government. Government has been very kind to us. A group of people, okay, a few individuals. I would say when I say few, it is nearly 7-8 people. Not more than 2%. Maybe 10-15 people have got together and they have decided to monopolize our service. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर परत प्रश्नचिन्ह उप्रासलां. लायटीचे केबल ड्रेनेजाच्या चरांत घाल्ल्यान बोवाळ. लोकांनी विचारल्यार चूक सुदारपाची सोडून केबलाचेर कॉन्क्रीट घालें. केबल इबाडल्यार खंय परत फोडचें पडटलें. थळावे म्हणटा कामाक दर्जो ना, धरबान ना, फिल्डार सुपरवायझरय ना. खासा रिपोर्ट. There is a sewage which is going in the drain as well as the electric wires are going. जो आमच्या हांगा ते इलेक्ट्रीक फिल्डराक आसा ती वता. सो देर इज नो सुपरवायझर हियर. आय थिंक देर इज नो सुपरवायझर ऑन सायट. कोणूच ना पळय. तांकां स्मार्ट सिटीचें कांयच हांगा हें कितें चल्लां तें कोणाक खबर ना. लायक पीपल शूड नो वॉट इज हॅपनिंग. फाल्यां कितें आसा, ही जी इलेक्ट्रीक वायर्स गेला जाल्यार शॉर्ट सर्कीट जायत जितली हांगा शॉप्स आसा सगळ्यांक उजो पेट्टलो. सो दे शूड बी समवन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑर the smart city तेंचो जो सुपरवायझर, दे शूड टेक अ नोट ऑन ऑल दीस थिंग्स. हे जे आसता जे मेन आतां अंडरग्रावंड केबलिंग. पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग हांगा हें नासलें, देर वॉज नो ड्रेनेज. सो देन दे मेड अ ड्रेनेज एंड द सेम इलेक्ट्रीक वायर्स वीच वर देर दे पुट इट इन द ड्रेन, वॉटर ड्रेन्स. एंड नाव दे हॅव कवर्ड इट. दे हॅव डन प्लास्टरींग केला. 1-2-3 दीस पयलीं तेंच्यांनी दे हॅव डन प्लास्टरींग देर एंड नाव दे आर कवरींग इट वीथ. एंड तेज्या वयर तेंच्यांनी सिमेंट घातला वीच इज रॉंग. परत खणटले ते. हे डॅमेज येता केन्ना रोखडेच खणटले. हांगा रस्ते हांगा डांबर मारतले, हांगा पेवर्स मारतले, मागीर 5 दिसान परत हो रस्तो बंद करतले, परत खणटले. सो वी जस्ट वॉन्ट टू हायलायट इट बिफोर ते खणच्या पयलीं ते हायलायट केल्यार बरें न्ही. आमदार मायकलाचो पूत डॅनियल पर्रा पंचायतीचो बिनविरोध सरपंच.
तरणाट्यांनी समाजकार्यांत येवन वावुरपाची गरज म्हूण डॅनियल उलयलो. मायकलाक फुडली वाटचाल विचारल्यार तो म्हणटा विधानसभा वेंचणूक लडपाचो दरेकल्याक अधिकार. आदीं समाजीक वावर करूं जाय. आनी तांच्या खातीर आमच्या लोकां खातीर पर्राच्या लोकां खातीर आमच्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर आमी वावरूंक सोदता. आनी म्हाका खुशालकाय भोगता की यूथ सोशल सर्विसान समाज कार्य फुडें सरता. आयज खुबशे आमचे वॉर्ड मेंबर तशेंच डेप्युटी सरपंच आयज युवा जावन आसा आनी तांच्यांनी हो मिशन गोवा सांबाळपा खातीर आमचें ल्हानशें गोंय सांबाळपा खातीर आनी राखून दवरपा खातीर फॉर फ्युचर जनरेशन्स तांच्यांनी वावरूंक जाय. The young blood, the youth, the future of our country, future of our Goa state. So young boys taking over as Sarpanch, as a Panchayat member, as a Deputy Sarpanch is also a step towards progress. New ideas, new vision to be implemented. Nowadays the youngsters want something good to be done, faster to be done, good work to be done. So it's a step towards development, towards progress. So कोणाक दिसता की आपूण फुडें निवडणुकीक वचपाक जाय तेंची इच्छा. They have to work. He cannot tell people to vote for so and so candidate, so and so. If the work is seen of the person, people will vote. खेळा मळार वेदांता सेसाचो बरो वावर चल्ला म्हूण बॅडमिंटन असोसिएशनाचो अध्यक्ष मनोज पाटील उलयला. वेदांता सेसान दवरिल्ले बॅडमिंटन सर्तींत स्पार्कलिंग स्टार्साक पयलें इनाम, दुसरें एशर स्मॅशर्साक, तिसरें फ्लायिंग ग्रॅविटीक. म्हापशा पेड्या इंडोर स्टेडियमार सर्ती जाल्यो. It is with immense pride and joy that I stand before you this evening for the post-match presentation ceremony of the 5th edition of the Vedanta Ultimate Badminton League. Over the last 2 days, we have witnessed not just a competition, but a celebration of skill, determination, teamwork, and unyielding spirit of sportsmanship. This year's finals was much more competitive, and I would like to compliment the winner of the entire tournament, Yogiraj Kamath and his team, for taking the award. In fact, last year he was a runners-up, and this year he has seen to it that he and his team takes the coveted prize. This league now, in its 5th edition, has grown into a phenomenon, creating tremendous excitement not just among players but also among the fans across the state. Its unique team-based format, fostering camaraderie and competitiveness, is truly one of a kind. I'm especially thrilled to witness Vedanta Sesa Goa's collaboration with this league. Their involvement as a corporate partner demonstrates the vital role corporates can play in propelling sports forward. Coaching program starts at Navelim with 18 coaches to be trained, and out of that we have got 2 Goans, 2 coaches from Goa who will be participating. I would like to compliment Sanat Kamath and Mr. Kushwaha for being part of this 18 members exclusive coaching team. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.